मायनिंगाच्या कायद्यात बदल केल्यार फायदो फकत मिनेरांचो, मात लोकांनी मायनिंग केल्यार अवलंबितांचो फायदो. राज्याची येणावळ भरपूर वाडटली. आदिवासी तरणाटो रवींद्र वेळीपाची मागणी. नातलांचे परबेन पुराय गोंय फुल्लें. मध्यान रातीच्या मिसान सुरू जाली परब. एकामेकांक दिली परबी. वचत तागेर गोंयच्या खाशेल्या गोडशांचो फार. फातोडेर उजो लागून वास्को 4 दुकानांचो जालो गोबोर. फायर ब्रिगेडीन धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणान. तरीकय जाले 2 लाखांचे लुकसाण. कुडचडेच्या सुवेत लोटलीकाराची संवसारीक स्पेशल ऑलिंपिका खातीर निवड. ऑलिंपिक जातले अबू धाबी. वेट लिफ्टिंगात करतलो भारताचे प्रतिनिधित्व. येवकार, हांव उर्वशी नाईक. तुम्ही पळयतात गोवा 365. आता खबरो विस्तारान. मायनिंगाच्या कायद्यात बदल केल्यार फायदो कोणाचो? सध्याच्या मिनेरांचो काय मायनिंग अवलंबित आनी कामगारांचो? आनी फाल्यां कायदो बदललोच ना जाल्यार बारीक लोकांचो फुडार कितें? ताचे परस सरकारान सरळ मायनिंग लोकांकडेन सोपोवचें. ते खातीर सरकारान कॉर्पोरेशन करचें. ताचो फायदो फकत मायनिंग अवलंबित आनी कामगाराकच जावचो ना, आख्ख्या राज्याची येणावळ वाडटली. पुराय गोंयाक फायदो जातलो. आदिवासी तरणाटो फुडारी रवींद्र वेळीपान परत एक फावट आपली मागणी लावन धरल्या. कावरे गांवांतल्या ह्या तरणाट्यान ते खातीर गांवच्या लोकांची सहकारी सोसायटी लेगीत केल्या. पूण मायनिंग अवलंबितांच्या कांय फुडाऱ्यांनी ताका विलन केला. मात रवींद्र म्हणटा तो तांचे आड ना, कारण तोय एक मायनिंग अवलंबितच. वेल्यान आपूण जे कितें सुचयता तातूंतल्यान मायनिंग बेगोबेग सुरू जातलें अशें तो म्हणटा. ते भायर सध्या रॉयल्टीचेर मेळटात ताचे परस कितलेशाच पटींनी गोंय सरकाराची येणावळ वाडटली. आयकात ताचो युक्तिवाद. पळय, आमकां जे मायनिंग डिपेंडंट आसा पळय तेंचे बद्दल आमकां न्ही सहानुभूती आसा. पूण जो मार्ग आतां तेंच्यांनी ते मार्ग तेंच्यांनी सोदला पळय की अमेंडमेंट हाडून मायनिंग सुरू करपाचें, म्हाका दिसता की हो मार्ग योग्य न्ही. कित्याक समज जर तांकां जर मायनिंगच जर सुरू करपा जाय जाल्यार तें फक्त अमेंडमेंट हाडून कित्याक? समज जर मायनिंग सुरू करपाकच जाय जाल्यार पर्याय खूब आसा. अशें करपा जायना काय कितें की गोंय सरकारान तेजी जबाबदारी ह्याच जे मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आसा पळय, जे ट्रक ओनर आसा, जे मायनिंग वर्कर आसा आनी जे त्या गांवां त्या लिजा सरभोंवतणी जे लोक आसा पळय हांकां सगळ्यांक विश्वासांत घेवन एक ह्याच लोकांची जर जबाबदारी दिली की बाबा तुमी आपल्याक 5 लाख टन ओर काडून दिया एन्युअली वर्साचो, कित्याक तितल्याक लिमीट आसा. आनी मागीर त्या 5 लाख टन ओराचे कितें करपाचें? तो ऑक्शन, आतां तो ऑक्शन सुद्दां करूं येता. सो ऑक्शन केलें जाल्यार एखादें जे आतां जी रॉयल्टी कितें मेळटा पळय सरकाराक तेज्या पेक्षा कितलोसो पटीन चड पयसो मेळपाक शकता, कळ्ळें न्ही? सो ट्रक ओनराक कामूय मेळ्ळें, जे कोण मायनिंग एफेक्टेड लोक आहा पळय तेंचोय खंय तरी स्टेक आयलो डिसिजन मेकिंगाक, आनी तो माल विकले उपरांत कितलेशे पटीन चड पयशे गोंय सरकाराक मेळ्ळे, गोंयच्या लोकांक मेळ्ळे. म्हाका दिसता की हे आमचे जे मायनिंग डिपेंडंट जे भाव आसा पळय तेंच्यांनी हेजेरूय एक विचार करून पळोवचो. कित्याक जे प्रपोजल आतां सद्या मुखार येयल्ले आसा पळय की MMDR एक्टाक अमेंडमेंट हाडचो, मागीर एबोल्युशन जो एक्ट आसा पळय तातूंत अमेंडमेंट हाडचो. हातूंत इंट्रस्ट समज जर कोणाचो सेव जाता जाल्यार तो फक्त ते मायनिंग कंपनीचो, कित्याक हांकां परत आनी फुडली 25 ते 26 वर्सां परत धुवांदार म्हणटा त्या भशेन मायनिंग करूंक मेळटली. आनी फुडले 6 ते 7 वर्सां एज पर द रिसंट स्टडी अशी आउटकम भायर सरलेले आसा की गोंयचें मायनिंग जें आसा पळय ज्या तरेन 2007 ते 2012 जाला तशेंच जर आनी 5-6 वर्सां जायत जाल्यार आनी मायनिंग रिसोर्सीस म्हणटा ते उरचे ना. तेजे उपरांत कितें करतले? जेन्ना आमी लास्ट टायम एक डिस्कशनाक बसलेले पळय तेन्ना मायनिंग डिपेंडंटाचे लोक आसलेले. सो तेन्ना एक प्रश्न असोय रेज जाता की ते म्हणटा की बरोबर आसा लीज सगळे एक्सपायर्ड जाल्ले आसा, पूण ज्यो सरफेस रायट्स जे आसा पळय ते अजून पर्यंत मायनिंग कंपनीज कडेन आसा. तेन्ना इवन लीज सुद्दां जर सरकारान ठरयलें की कॉर्पोरेशन जावं कोऑपरेटीव मॉडेलाचे समज जर आमी चळोवया म्हणल्यार जाल्यार मायनिंग कंपनी ज्यो आसा ते कोर्टान वयतल्यो आनी प्रोसेस मे बी लांबणेर पडपाक शकता, लिटिगेशन जातली. प्रश्न इतलोच आसा की युजींग लँड एक्विजिशन एक्ट 2013 जाल्यार हो एक्ट यूज करून जर ह्या रस्ते बांदपा खातीर जावं आनी कितें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट करपा खातीर जर जमनी एक्वायर तुमी करपाक शकता लोकां कडच्यान जाल्यार होच एक्ट लावन मायनिंग कंपनीजा कडच्यान हे सर्वीस रायट्स कित्याक एक्वायर करपाक शकना? तांकांय जे कंपेन्सेशन लोकांक मेळटा तेंची जमनी एक्वायर करून तेच कंपेन्सेशन तांकांय दिवं येता न्ही. आनी म्हाका जाल्यार दिसता की दीस इज द रायट ऑप्शन दॅट हेणी आमचे गोंय सरकारान
हेजे बद्दल विचार करपाक जाय. ह्या मुद्द्याचेर आमच्या मायनींग डिपेंडंट जे आसा पळय तेंच्यांनी विचार करचो. आमचे जे MLAs आसा, जे मिनिस्टर्स आसा, गोंय सरकार आसा तेणीय विचार करचो. नाजाल्यार लास्ट टायम 2 फावटी सुप्रीम कोर्टान इंटरवेन्शन करून गोंयाक मायनींग बंद उडयल्लें आसा. परत खंय तरी मायनींग डिपेंडंटांक त्रासांक घालचो न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कावरेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. नातलांची परब सुरू जाली आणि पुराय गोंय दिव्यांच्या उजवाडात झगमगूंक लागले. सोमारा मध्यान राती मीस जातकीर लोकांनी एकामेकांक नातलांची परबी दिली. बेबींक दोदोल, पेराद, नेवऱ्यो अशी कितलीशीच गोडशी खावन एकामेकांची तोंडाक गोड केली. खरें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार कोणें दर्या देगांचेर वचून नाचगानी करची न्हय. गांवांनी भोंवडी मारून नातलाची परबी अणभवची. सोमारा मध्यान राती क्रिस्तांव भावा भयणां इगर्जींनी गेली. पाद्रीन शेरमाव सांगले, देवाची गितां गायली, जेजूचे प्रतिमेचो उमो घेतलो. मिसा उपरांत एकामेकांक परबी दिली. मंगळारा दीसभर एकामेकांगेर वचून सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकामेकांक नातालाची परबी दिली. वस्तूंच्या मोगान पेटून वचू आमची काळजां देखून आतां दुता बरोबर आनी स्वर्गींच्या स्वर दरबारा सांगाती मी किर्तन निरंतरी आनी आनंदान गायता. गोंयची घरां नातालाच्या परबेन नटल्यात, सजल्यात. घरा मुखार गोटे उबे जाल्यात. नखेत्रां आनी लायटी घालून घरां जगमगल्यात. ते भायर गांवच्या तरणाट्यांनी भौशीक सुवातांनी अभिनव पद्दतीचे व्हडले व्हडले गोटे उबारल्यात. ते पळोवपाक आतां लोकांची गर्दी पडटली. पळयात म्हापशे आणि मडगावच्या कांय वाठारांनी उबारिल्ले गोटे. गोवा 365 टीम. गोंयात निषेध जायत असतात. आता नातालांच्या परबे वेळारय जावंक लागल्यात. पूण हो आशिल्लो अभिनव निषेध. एका संगीत निर्मात्यान काळ्या कपड्यांचो सांताक्लॉजाचो पोशाख घालून केल्लो निषेध. तोय बी संगीताच्या सिडींची पायरसी जाता ताचे आड केल्लो निषेध. काणकोणच्या फ्रांसिस टिटोन मडगांवां येवन क्रिसमसाच्या मिसा वेळार ग्रेस चर्ची भायर हो निषेध केलो. टिटो म्हणटा कोंकणी संगीताची सीडी भायर सरता म्हणसर तिच्यो पायरेटेड सीडी तयार जातात. ताका लागून संगीतात आपली करियर घडोवपाक सोदपी गोंयकार कलाकारांचेर हावळ आयल्या. तेन्ना लोकांनी पायरेटेड सीडी घेवच्यो न्हय आनी गोंयच्या तरणाट्या संगीतकारांक वयर सरपाक मजत करची असो उलोय ताणें मारला. Here we are losing the talents. Here we are losing the children who want to develop themselves in music. Yes, sir, but I have a request to all of you that please don't download piracy and music. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आख्खे गोंय नातालांची परब म्हणून न्हिदिल्ले तेन्ना वास्कोच्या 4 दुकानदारां खातीर मात नातलां वायट खबर घेवन आयली. वास्को नुस्त्या बाजारा सामकार आशिल्ल्या 4 दुकानांक मंगळारा फांतोडेर अचकीत उजो लागलो. सुमार 2 वरां झगडटकीर उजो पालवलो. मात तातूंत सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाले असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. मंगळारा फांतोडेर 5:30च्या सुमाराक दुकानांतल्यान उज्याचे लोळ भायर सरतना एकल्यान पळयले. ताणें बेगोबेग वास्कोच्या उजो पालोवपी दळाक आनी दुकानाच्या धन्याक खबर दिली. हो उजो पालोवपाक MPT आनी वेर्नाच्यानय उजो पालोवपी दळाक आपयल्ले. ह्या उज्यात ज्यूस सेंटर, सलून, चपलाचे आनी पानाचे दुकान लासले. हो उजो कसो लागलो हे मात कळले ना. पूण शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो असो येता असो अदमास आसा. म्हाका वास येयला. हांव परत मार्केटान गेलो. हांव भाजी मार्केटान सेक्रेटरी. थिंगा येवन पत्तो गेलो. पत्तो पयल्यार उजो चड जावपा लागलो. येयल्यार पळयल्यार फायर ब्रिगेडा आपयला म्हणून पयले भरपूर उजो पेटलेलो वयल्यान. पत्रे बित्रे फुट्टाले फड 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 करून. मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी इलेक्ट्रिशियन वचून लायटी चालोवपाक लायले आनी ती येवन उदीक मारले. 1,80,000 ते 2 लाखा भितर आसतले टोटल. उजो कसो लागलो म्हणटा
काय खबर ना आमचं कितें करता रातचे फुटपाथाचेर सगळे लोक येवन न्हिदता बिदता कोण कोण उजो घालता कितें घालता मे बी तें बी कारण आसूं शकता ना शॉर्ट सर्कीट कितें आसूं शकता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोयच्या कस्टमान एअर इंडियाच्या विमानांतल्यान सोमारा आनीक भांगर जप्त केले. हे खेपे 31 लाख रुपयाच्यो भांगराच्यो वस्ती, सुमार 1 किलो 86 ग्रामाच्यो वस्तू कोणे तरी प्लास्टिकाच्या बॅगात गुठलावन विमानाच्या संडासात लिपयल्ल्यो. कुवेटाच्यान आयिल्ले एअर इंडियाचे हे विमान चेन्नय वताना वाटेर गोंयां राविल्ले. कस्टम अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण गोंयांत विमानात चडपी कोण तरी प्रवासी हे भांगर उखलून व्हरपाचो आशिल्लो. तांणी हे भांगर कोणाचे काय म्हणून वासपूस केली, पूण कोणूच मुखार सरलो ना. देखून कस्टम आयुक्त आर मनोहराच्या फुडारपणाखाला कस्टमाच्या पंगडान ते भांगर जप्त केले. दाबोळे विमानतळावयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. राष्ट्रीय महामार्गाचेर कुंकळे पाजरखणी रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात. पालिकेने हाचे कडेन लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात. कोयराचे व्यवस्थापन करपाक पालिकेक जमना असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. पळयात पुराय बातमी. ही सुवात निवळ दवरपाक जाय अशें क्रिस्तिना रेगोचें म्हणणें. दर दिसा ती ह्या रस्त्यावयल्यान चलपाक वयता, तशेंच सांजेक कपिलात मिसाक वतात. थंय तर मिसाक चड वेळ उबे रावप कुस्तार जाता अशें ती सांगता. It should be clean. Keep the surrounding clean. Is this surrounding called clean? Look at the dirt. Look at the garbage all over. The cattle are coming here. We as human beings come here every morning for a walk. We come to pray in the evening at the chapel, but we cannot stand for long because of the smell. I think the municipality is responsible for all this because they are not bothered to clean and keep the Panzorkoni surrounding clean. पांजरकोणी आनी तो आमगेलो ताड्या हुरीस म्हणटा तो हिंगा तूं चोय गार्बेज कितू पळो आसती आनी कितकोन पळो आसती आनी हें चोयल जाल्यार म्हाका दिसना आमगे कुंकोळी क्लिनर्स आनी हें म्युनिसिपालिटी अवॉर्ड मेळपा जाय अशें म्हूण कित्याक तुमचो हें कितू चिकोल आसा तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा आनी हो कोण हाडटा कितें हाडटा तें खबर ना. आम कोणा सांगपा त्या मनशान सांगिल्लें म्हळ्यार चोय ती बॉक्स आसाय कितें काय नेट एसो कोलो आसाय आमकां परमिशन हिंगा कोण दिलें. आमी हिंग वोका येताय हिंग हुरसाको येताय हिंग लोक आसा केस गाणेत ती सोंसपा जायना. तें थोडें आसा आनी थोडे दिसान तें चड जातलें. मागीर हें कोण रिस्पॉन्सिबल मुगे भाशेन म्युनिसिपालिटीन हें चोवपा जाय हेचेर आनी कितें एक्शन घेवपा जाय आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा त्या मनशान मातशें हेचेर एक्शन घेवचें. कितें दिसा स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान हांव मुठाय आमगे BJP मुठा स्वच्छ भारत म्हळ्यार हें स्वच्छ भारत कितकोन जाता. आमगे पांजरकोणी सांगो तुका हितूंतलें प्रॉब्लम लोक तेच भायल्यान बसवता. टॉयलेट अजून 5 लोकांक सगळ्यांनी अप्लाय केलो आसाय अजून कोणा टॉयलेट मेळनाय. लोक कित म्हूण कित कोतलो गव्हर्मेंटान तरी तेंक टॉयलेट दिल्ले जाल्यार अप्लाय केलो आसाय तेमी बट पास कोण येवपा जाय न्हू. तेय येयले नाय लोक एसो भायल्यान बसवता त्रास कोणाक. हेजे कितें डिसिजीस जायत म्हूण भंय दिसता. हय जातलीच आनी एश कोन तरी गार्बेज उडयली आनी लोक तेच भायल्यान ओपरेर बसवलो डेफिकेट केलो जाल्यार त्रास लोकांकूच जाताय न्हू. पाजरखणी सावन आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राफेल प्रकरणात काँग्रेसी आड निषेध रॅली काडून पणजेचे रस्ते आडावपाचे करणे खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन सत्ताधारी भाजपाचो खर निषेध केला. अशे तरेन रस्त्यार देवन सरकारान गोंयांत एक वायट पायंडो घातला अशें राष्ट्रवादीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन म्हटलां. तशेंच महाराष्ट्रातली गुंडागिरीची संस्कृताय भाजपाच्या सतीश धोणान गोंयांत हाडल्या अशेंय तो म्हणटा. फाटल्या सप्तकात भाजपाच्या 101 कार्यकर्त्यांनी राफेल प्रकरणात काँग्रेसीचो निषेध करपा खातीर मोर्चा काडिल्लो आनी काँग्रेस हावसा सकयल गांधीगिरी करपी काँग्रेसीच्या बायलांच्या ते आंगार गेल्ले. बर्डेच्या मतान भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक हे सोबले ना. ताचे परस विनय तेंडुलकरा सारक्या राज्यसभा खासदारान मायनिंगेचो प्रस्न सोडोवपाचेर चड लक्ष दिवपाचें. पुलिसय ह्या वेळार दुटप्पीपणान वागले अशें तो म्हणटा. कोर्टाचे वर्डिक जे आसा BJPच्या सायडीक जालें मान्य करता की भारतीय जनता पार्टी ते वर्डिक जिखलो अशें कोर्टाच्या कायद्या प्रमाणे कोर्टाक आमी रिस्पेक्ट दिवन ताका आमी वयर धरपाक जाय आनी ते कायद्याच्या अंतर्गत तेंच्यांनी जिखले म्हणून तेंच्यांनी कितें केलें ते रस्त्यार देंवले आनी सांगूं लागले की आमी आज जिखले म्हणून. हेजो अर्थ असो न्हू की कोर्टाचें डिसिजन दिल्या उपरांत सगळे लोक रस्त्यार देवंक जाय आनी लोकांक त्रास करूंक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीन तो पायंडो घालून दिलेलो आसा. विनय तेंडुलकराक आयज विचारूंक करता एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे
की फाटल्या दिसांनी मायनींग बेल्टाक लागून मायनींग भाव आमचे अख्खे गोंयचे बेल्टांसून रस्त्यार देंवलेले, तशेंच रापणकार भाव रस्त्यार देंवलेले. तेन्ना पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्लो आनी लाठीचार्ज केल्लो कित्याक लागून रस्तो ब्लॉक केलो लाठीचार्ज केल्लो. तिसरो रस्तो जो ब्लॉक जालो न्हू, हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काय भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन आहा तेच कळना. आयज भारतीय जनता पार्टीचो रस्त्यार देंवला आनी लोकांक जो त्रास जाता तितून विनय तेंडुलकर तितलोच जबाबदार आसा आनी तेजे वांगडा आजी माजी आमदार जे आसा रस्त्यार देंवलेले तितलेच जबाबदार आसा. पुलीस जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करतात, कारण ऑपोजिशन जेन्ना एजिटेशन घेवन रस्त्यार देंवतात न्ही तेन्ना ऑपोजिशनाक हे पुलीस इतले बेदम मारता, लाठीचार्ज करता आनी हो सरकार, हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो आपलो स्वताचो फायदो करता. राष्ट्रवादीचो आनीक एक फुडारी अविनाश भोसलेच्या मतान सरकाराचे हे जाणून बुजून केल्ले कारस्थान. सुप्रीम कोर्ट कितलेशेच निर्णय दिता आनी तातूंतले कांय इतिहासीक स्वरुपाचे असतात, पूण ताका लागून गुंडगिरी करप हे भाजपाक सोबना. खरें म्हटल्यार ह्या निकालाचेर भाजपान खोशी मनोवपाची, पूण ते सोडून ते रस्त्यार देंवतात, कारण 5 राज्यांनी विधानसभा वेंचणुको हारतकीर ते देस्पेराद जाल्यात. ह्या पराभवांतल्या गर्तेंतल्यान वयर सरतलो कितें जाल्यार बुरते कोंबड्याचो तिनकेका आधार राफायलाचो इश्यू घेवन ते आज गोंयकाराची किंबहुना आमच्या भारतीय जनतेची दिशाभूल करूंक सोदता. म्हणून आमी शिटकावणी घेवपाक जाय. अशे प्रसंग परत परत जातले. नांव जरी भारतीय जनता पक्ष आसलो, BJP हे बेजबाबदार जनता पार्टी आसा. ही जबाबदार पार्टी ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. तिसऱ्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक सोमारच्यान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांजात सुरवात जाली. मनीसपण हो मुखेल विशय घेवन करण समर्थ तशेंच फिल्म अँड मल्टीमिडिया कमिशनाच्या जोड पालवान 8 दीस हो चित्रपट महोत्सव चलतलो. मनीसपणा खातीर सिनेमा अशी संकल्पना आशिल्लो हो 8 दिसांचो चित्रपट महोत्सव पयलेच खेपे गोंया जाता. विद्यार्थ्यांच्या शास्त्रीय नाचान तशेंच चित्रपट निर्मात्यांच्या भाशणांनी महोत्सवाक सुरवात जाली. ह्या महोत्सवा खातीर कांय बरे लघुपटय सोदून काडल्यात. ते भायर फिल्म इन्स्टिट्यूट अँड ऑर्गनायझेशनान वेचून काडिल्ले मेळून सगळेच 800 सिनेमा. हाचे भायर भुरग्यां खातीर मनोरंजनाच्यो कार्यावळी, टॉक शो, पुस्तकांचे उक्तावण आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. Gives opportunity to opportunity, and it's amazing that so many young people are involved in films. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयकारां खातीर खूब अभिमानाची गजाल. गोंयचो खाशेलो भुरगो सुवेत लोटलीकाराची अबू धाबी जावपी संवसारीक खासा ऑलिंपिक समर गेम्सा खातीर निवड जाल्या. 14 ते 21 मार्च मजगती जावपी ह्या विंगड खेळा सर्तीत तो भारताचे प्रतिनिधित्व करतलो, तेय बी पॉवर लिफ्टिंगा खातीर. कुडचड्या खाशेल्या भुरग्यां खातीर आशिल्ल्या चेतना स्कुलात सुवेत शिकता. जल्मतनाच ताका डावन सिंड्रोम आशिल्लो. बॉडी बिल्डिंगेची ताका आवड आशिल्ली, पूण ह्या दुयेसाक लागून ताका तें जमलें ना. उपरांत ताणें वेट लिफ्टिंगेचें प्रशिक्षण घेतलें आनी आतां संवसारीक पांवड्या वयल्या खासा ऑलिंपिक खेळा सर्तीत तो भारताचें प्रतिनिधित्व करतलो. पॉवर लिफ्टिंगाचो बेंच प्रेस, स्क्वॉट आनी डेड लिफ्ट ह्या तिनूय प्रकाराक तो आयज गोंयांत गोंयचे रिप्रेझेंट करून इंडियेक गेलो आनी इंडियेक तेणें गोल्ड मारलें. स्पेशल ऑलिंपिक वर्ल्ड समर गेम्साक अबुधाबी ताका 14 ते 21 मार्चाक तो सिलेक्ट जाल्लो आसा. आमकां एक उमेदीची लहर आसा, कारण एक आमचो भुरगो आनी गोंयचो खास करून जेचे कडेन जी खिल्ड नासलेली ती तयार करून तेणें आपूण एक कितें तरी फुडाराक दाखोवन दिवपाक शकता हें तेणें एक विजन आयज आमच्या मुखार आनी सगळें नॉर्मल सगळ्या गोंयकारां मुखार दवरलेलें आसा. ताका जी इच्छा आशिल्ली की जिमा वचून आपूण पॉवर लिफ्टर जातलो, बॉडी बिल्डर जातलो, वेट लिफ्टर जातलो, ही तेगेली स्वप्नां. तेगेले आयकॉन सुद्दां सगळे जे आसात ते आयदर बॉडी बिल्डर, पॉवर लिफ्टर किंवा वेट लिफ्टर. म्हजें नांव सुवेत लोटलीकर. हांगा सिमा वता, तुका करता संडे एटले तुका करता. कितले वरां करता? आनी एक न्ही 5 o'clock to 8 o'clock. 5 o'clock आनी 8 o'clock 3 hours. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ही खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो.
ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.